सट्टांके मिगेले सट्टांके एकलगे मिगेल स्वागत सट्टांके मिगेलगे ಒಳ್ಳೆ ನಮಸ್ಕಾರ ದಂಡವತ್ प्रणाम संगत as usual चांस श्लोक सग्ग संगीना चा भजन इसिला चा कीर्तन केला anyway चा एक फील मेलताम का ऐसे सगळं ऐकणं आपल्याला थँक्यू सो मच हरे कृष्ण शुरू करूया या सेशन शुरू करूया पहले आम्ही गुरुवारी आम सगळं प्रणाम करता सगळं वैष्णवांके प्रणाम करता ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुवदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनिति नामिने नमाचार्यपादाय नित्यकृपप्रदायिने गौरगतदामोदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुवदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे शुभरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशया संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राह गृहीतांगं मामुद्धर भवानवा श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीतोऽयं सर्वतः सफलस्त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशवा श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं लोकविश्रुतं शृणुया श्रद्धया युक्तो मम सन्तोषकारणं श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवं पठते शृणुयाद्यस्तु गोसहस्रफलं लभे ममो सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परं शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीतै च सुव्रता वस्त्रालङ्करणै पुष्पै धूपदीपोपहारकैः वहीकृतो ह्ययं तश्च सस्त्रियः सत्पतिर्यथा कृष्णं नारायणं वन्दे वृजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं कृष्णं वन्दे प्रथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चिंतावली आम्ही चॅप्टर 24 आणि 25 आम्ही भूमंडलापासून सगळं मन अंकोर जाल्लें आणि भूमंडलाचे खाली तेत कुठंसं म्हूण मनाक उरता आम्ही भूमंडला उंच आशिल्लें सगळं लोकांपासून आयकून जाल्लें ताजे इत कशी तें आसा सूर्यमंडल कशी आहा चंद्रमंडल कशी आसा मागीर नक्षत्र शिशुरमारा प्लॅनेट मागीर अप्पर हेवनली प्लॅनेट ताजे पासून शॉर्ट जावन तो आमी उलयया ताजे
सांगला एक लगीन हांव सांगना जस्ट एक रिकॅप सिटीची एक युनिवर्सल कवरिंग आसा ते 7 लेयर युनिवर्सल कवरिंग ते उंचारी भारचे कवर म्हणून सांगितले महत्त्व म्हणून सांगते तेंच्यावन आमगेलो फॉल्स इगो अहंकार मिथ्या अहंकार म्हणून सांगते मागीर पंचभूत आसा पंचभूत तेंच्यावन पंचभूतां सगळं कळतना ते कुटुंब अर्थ वाटर फायर एयर इथं 5 फूट तर तेंच्यावन नेक्स्ट एक फ्री स्पेस आसा तर ते फ्री स्पेसाक ताजे मेजरमेंट आसा कसं 16 मिलियन म्हळ्यार 16 मिलियन योजना च्या हायट फ्री स्पेस आसा मागीर ताजे खाल येता सत्यलोक ताच्या खाल तपोलोक ताच्या खाल जनलोक तेंच्यावन महरलोक तेंच्यावन आमी ध्रुवलोका पासून मस्त सगळं आमी उलोवन जाल्ले तळी हें सगळं उडगास आसा की ना कळ्ळां तेजे सगळं इन शॉर्ट सांगीन सकता लेगी जाल्यार सगळ्यांनी भागवतम वाचुका भागवताचे सगळं समरीचा सांगून वता म्हळ्यार जमना ना जाल्यार म्हाका तेच टायमार पामना देखून समरी सरीत हांव वता सांगून एनवे तळी ते राशी चक्र राशी सूर्य ताजे कालचक्रा पासून उरलोयने ताजे 12 मास उरलेले नक्षत्र 27 नक्षत्र 28 एक मुहूर्त अभिजित मुहूर्त 27 स्टार्स ताचे ते कशी पडल्या देवाले देहारी कशी पडल्या हे भगवंता देहारी ते कशी पडल्या उलटा एक डॉल्फिनाचे ताका शिशुमारा म्हणून सांगता डॉल्फिनाक संस्कृतान शिशुमारा म्हणून सांगता उलटा खाल जान तशी आम्ही पिक्चर्स दिकिल्ल्यान ते सगळं आम्ही हे केल्यानंतर वाचिल्यानंतर आणि आता आमकां चॅप्टर 24 and 25 आमकां सुरू करूया तळा आज शुरू करता म्हळ्यार लॉवर म्हळ्यार सबटेरेनियन हेवनली प्लॅनेट म्हणून सांगताय सबटेरेनियन म्हळ्यार भूमंडलाचे खाल इतर कुठ आसा म्हणून म्हणांचे आमकां तळगे हे पिक्चर तुमकां दिखूयात सಣ್ಣ वायड करून दाखयता ओके तळंगा भूमंडलाचे खाल आशिल्ल्यान हांगा मेरूचे उंचावेन पोर्शन दिखू येता तुमकां ताजे खाल इतलेंची लोक आसा ताजे पासून आमकां डिस्क्रायब करता ते नंतर ना हांगा अंतरिक्ष म्हणून सांगून एका एरिया आसा भूलोकानिका भूरलोकाचे मध्यंजा थांगा कोण आसा म्हळ्यार राहूनिका केतू तांणी पडलेन आसा ते सूर्य देवाचे खाल जावन पडले आमकां कळटा एक्लिप्साचे ग्रहण सगळे ना पडे आमी सांगते न्ही राहून सूर्य गिळ्ळो असं म्हणून सांगते न्ही इट्स ऑल आमगेले आजेर सांगूचे सूर्याकय चंद्राकय केदनाय आनी शत्रू जावन आसा राहू ताचे बाल म्हणून सांगताय केतू एका मागल्यान एक जॉइन जावन आसा तांणी राहू जाल्यार केतू जाल्यार सूर्यालय चंद्रालय शत्रू शत्रू केदार जाल्यार म्हणून कळता न्हू पालाळी मथन अमृत मथन आवळेरी तांणी देवालय रूप घालून येयलो मोहिनी अवतार येयलो ते मोहिनी अवताराक ताकाय यें जे आमकां अमृत मेळटा म्हणून सांगून तो देवा वेश घालून लायलो देवाक आमकां सगळ्यांक कळटा कोण वेश घालता नाजाल्यार कोण एका
फॅन्सी ड्रेस घालताय म्हणून देवाक सट्टांगी कळता तळी ही 14 हेड तळी तशी ही बिकेम 2 राहू आणि केतू दोन्ही जल तशी तावळतुकुनो तांका केदनाय शत्रुता योवै सूर्य चंद्राक सगळं शत्रू जाणू असे तनी जला असताना देवान तांका तानी उतलेची व्हडलें इति म्हूण सांगत शत्रू जावन ना जाल्यार उतले व्हडलो आसूर ताका लागीसरी काडूपणा उतलो व्हडलो आसूर जावन तस जाल्यार तांका हे प्लॅनेटरी सिस्टम नाजाल्यार ते ग्रहाचे सिस्टम तांका एक स्थान मेळ्ळें देवालेक दय तांची देवाक पुट्टोंच्या आयली जाल्यार तांका देवाक तांचे व्हडली मर्सी व्हडली करुणा तळी तशी जाल्यार आसतना तांणी तांका ते ग्रहाक कुटांतू स्थान मेळ्ळें तांकां तेंच्या न्हू केदनाय हे राहू म्हूण सांगिल्यार सूर्याकय चंद्राकय सगळं एक दीस येता तांकां केदाण पुनवेक नाजाल्यार उमासेक जावन तांकां एक दीस येता ते दीस तांणी तांगेन तोंड दाखोवना तळी तांकां आमी सांगत एक्लिप्स सूर्यग्रहण नाल्यार चंद्रग्रहण म्हूण सांगता न्ही त्या टायमार तो तांकां निपयता यो राहू तांगेल शत्रू जावन देखून तो तांकां केदनाय अटॅक करनूच अटॅक करना म्हळ्यार यो इति करता विष्णू इति महाविष्णू इति करता हे तांकां कळटा देखून महाविष्णू केदनाय तांगेले सेफ्टी नाजाल्यार ह्या सूर्याक चंद्राक तांकां रक्षण करूं जावन सुदर्शन दवरल्या हे सुदर्शन हगवळार अशी प्रदक्षिण काडूच तांकां तावळी ते एफेक्ट दिकना पडेची ताजे ते हुंसाणी ते हुन जाता न्हय सुदर्शन चक्र म्हणून सांगल्यार ताचे च्या हुंसाण ते हुंसाण दिकना पडेची राहू दूर वता नाजाल्यार तांकां ते तांगेले ते भ्रमणपथांत नाजाल्यार ते प्रदक्षिण विधींतू तांकां रबू दिना तो तुतुलोची यो तांगेलो शत्रू जावन आसा तर ते जालें मागीर ताच्या खाल आसा सिद्धलोक म्हूण सांगू येची अंतूची सिद्धलोक हांगाची सिद्धलोक म्हणून आसा सनची एरिया केतू ते भ्रमण अंतूची सिद्धलोक म्हणून मागीर एक सांगत राहू म्हूण सांगिल्यार तो हिरण्यकशिपूला योत नत्तुत सन ऑफ सिंहिका ते सिंहिकालो पूतुत आनीक हे हिरण्यकशिपूचे 3 जाण चल्ले एकोलता प्रहलाद मात्र आमी वळखताय मागीर आह्लाद आसा मागीर 2 जाण लागीन आसा तांतुले एक धुव सिंहिका तिगेल पूतुत राहू मागीर सांगिल्लें म्हणटा by the grace of God he achieved the position of planet moves like one of the stars तेज पुटांतू स्टार्स नक्षत्र कशी वता जाल्यार तशी तो वेवता आमकां कळटा न्हय राहूक आमकां राहू पळोवपास नाजाल्यार आमगे जातक सर्च होयना पडे तांतू सगळो आमकां राहूल अटॅक आसा नाल्यार हे नक्षत्राक ते बाद जाता सगळें म्हणून हे ज्योतिश सांगता बुधारी राहू चयता नाल्यार शुक्रारी राहू चयता तागेल दृश्टी सगळे कोणा अटॅक नाल्यार कोणाक हें कोरका म्हणूची इनऑस्पिशियस म्हणून सांगता नाल्यार अशुभ जावन आशिल्लें हेका हिडन ग्रह ते राहू इनऑस्पिशियस एंड हिडन तेंच्यान येता 10,000 योजना खालत तागेलें वासू मागीर तेंत सांगिल्लें covers the sunshine and moonshine inimical to sun and moon attacks them in full moon and new moon सूर्यग्रहण चंद्रग्रहण सगळं करचें तोच करता मागीर ते सुदर्शन चक्राचे
उंचान दिकून तो दूर वता. हे पिक्चर हांव तुमकां चोवयात. हे सण्ण लगे वायडन जावन दिकू येता तुमकां. हे भूमंडलाचे 10 खाल तो राहू रबिला. ओके, ते हांगा सूर्य आसा, हांगा राहू रबिला. तेंच्यावन हे सिद्धास चरणास विद्याधरास म्हूण सांगून गंधर्व लोकां म्हणटच त्यांनी तांगा एक वास आसा. मागीर यक्षास, राक्षसास, मागीर भूतगण हांकां सगळं एका लेवलारी तांकां वास आसा. ते म्हूण सांगूचे हे 100 योजना उंचार. 100 योजना म्हळ्यार आमगे हे भूमंडलार तुकून 100 योजना उंच. तावळी सची बात सांगत जाल्यार फ्लाइट सगळं बच्चे पशी सण्ण लगेन उंच उतलेंच. तेजून सांगत आहे आमी सगळं रातीचे आनी सगळं खाल नी तांगेने हे सिद्धा चारणा नाजाल्यार यक्षा राक्षसा तांगेले पाद सगळं म्हूण सांगिल्ले टुवर्ड्स अर्थ. तांणी खाल नी भूत गण सगळं तांकां विश्वास असीन विश्वास करताय नथिंग तशी कांय ना म्हूण सांगताय. बट वी बिलीव भागवत. भागवत आ रिती बरयल्या आमी ते एक्सेप्ट करपा जावन आसा. ताळी तेशी सगळं ताळी ते सगळं अदीक हायट ना. भूमीर तुकून तांकां अदीक हायट ना. केदनायच्या लारी तांकां खाल येता. थोड्या सगळं सांगत आहे आमकां आजे अटॅक आसा नाजाल्यार ताजे संहार आसा, आज्जल संहार आसा. हे सगळं हे भूमी मंडलाचे लागींच्यान आसा तांणी. देखून तशी तांकां ओग्गी पावयात, मनशा लागीं ओग्गी पावयात तशी. तेंच्या हांव घेता सिद्धलोका, चर्णलोका, विद्याधर लोका. That is situated 10,000 योजना below the Rahu. ते आता मी देखील सांगा. मागीर हे सांगला म्हणटा ते एरिया सांगताय ते अंतरिक्षा म्हणून सांगताय. ते अंतरिक्षांत त्यांनी सगळं आसय. आमी सांगत राती कांय भायर दिमच्या पण तांगेल टायम होता ते सगळं म्हूण सांगताय. सायना फंड फुडें आमगेली आजी आज्यो सगळं सांगतेनी सांज रातीचे ना पडे चड्डू भायर बोळोवच्या पण गो म्हूण सांगतेनी. इत्यादी सांगताय म्हणून आमकां कळना. बट तांणी सण्ण लागीं तांकां आमगेल्या आपशी देख आसा. तर मॉडर्न सायन्सातू तांतू कोणा विश्वास ना. फुड्याची हांव म्हूण सांगिल्लें तांकां सगळं विश्वास आसा. मागीर येता आमगेलें बिलस्वर्गा. हे जालें भूमंडल जालें. हे भूमंडलाचेर तुकून मागीर खाल देवलें आसाय ते आतां बिलस्वर्गा म्हूण सांगिल्यार प्लॅनेट्स बिलो अर्थ. तांकां अशें म्हणून सांगिल्यार ही भूमीचे खंड. ते भूमीचे खंडांतू भित्तेर जावन मस्त बीळ म्हूण सांगिल्यार आमगेले होळो म्हूण सांगतानी. बीळ म्हूण सांगतानी आमगे भाशेन. बीळू म्हूण सांगतानी. एका होल्स म्हूण सांगता. होळो कॅविटीज. ते होळो कॅविटीज भितर इतले ओड ते भूमंडल म्हूण सांगिल्यार एक अशी ओवल शेप हे जावन पडल्या. ताचे पोंदाक मस्त एके हे लोक हे आता बरयल्या अतळ वितळ सुतळ तलातल महातल रसातल पाताल. उतले 7 लोक ते भूमंडला अज्जे पोंदाक जावन भूमिखंड जावन ताजे पोंदा जावन आसा. तर ते सगळं तुतले व्हडलें क्रिएशन देवालें व्हडलें क्रिएशन. ते बिला 7 lower planets within the hollow cavities of earth. ताजे स्पेशालिटी म्हूण सांगिल्यार तुमकां एक पिक्चर दाखयता. शिता ते आस तुमकां दिखूयात हें कशें आसा म्हणून.
Tali, then the queta. Okay. Tali, Ajeri. Eke Ajeri, eke Patala, Atala, Vitala, Sutala, Mahatala, Rasatala, Mairi, Patala, Tishi, As. The Kala Kadiqueta Dunka, must Matinja, no say, must Matija, and Corn Monsanglari, Ananta Sheshu. Ananta Sheshuta, yes, a glange, whole Bhumandala, complete, hold Korabila, Ananta Sheshu. Tosatanga, blue dress again, Asata. Yeah, Kashita and divide Kalamu. तुमको क्वेता नहीं सगळे इन शॉर्ट जाऊन हांव सांगता मागीर हांव डिस्क्रिप्शन वचता तळी यो महाविष्णू गर्भोदकशाही हांगा पडला तळी ताजे उंच जावन इतलेंच उंचारी सत्यलोक तपोलोक जनलोक महरलोक स्वरलोक भूरलोक भूलोक तें जावन खालता अतलोक अत वितल लोक सुतल लोक रसातल लोक अल्तांदिक्वेत तुका महातल लोक तलातल लोक मेरी अल्तां पाताल लोक दिक्वेता तेंजावनु खालंगा सन तोंड जान दिक्वेता शेषनागु सन तोंड जानु तुका शेषनागु दिक्वेता अल्तांसगा ताजें पार्ट ये भूमंडलाचे पार्ट ये तुम्ही ऑलरेडी जाल्ले मनांक करून जाल्ले म्हणजे सदा हे जंबूद्वीप जंबूद्वीप कशी आसा ताजे ओशन्स हांगा मिठा उदका समुद्र आसा मिल्क ओशन आसा मागीर प्युअर वॉटर ओशन आसा अल्तां गेल्यार शुगर केन हाजे कोबारोसा ज्यूस ताजे हे आसा मागीर अल्तां तूं आमी सांगूचे सुरा म्हणटा वायन हे वायन ओशन आसा तशी पडला हांगा सगळा ताळी मंदे माउंटेन मेरू मागीर खाल येता येता तर आमी डिस्क्रायब करताय ओके मागीर ऑल द प्लॅनेटरी सिस्टमाचे सायज मागीर ताजे इम्पॉर्टन्स हांव वाचिता ये माउंट मेरू फर्स्ट आमी 16 lakhs योजना माउंट मेरू खाल आसा उंचारी 84 आसा ते खाल लगेन ताजे पोंदात ये येतने अतला वितला सुतला तलातला महातला रसातला पाताला नाले नागलोका अल्तांतु एक गॅप जावन आसा ओके HI ఎంత సైన 16,000.016 మైల్ యోజన ते माउंट मेरूचे ताजे उंचावेल पोर्शन आमी ऑलरेडी डिस्कस करलें मागीर अतलांतू रूल्ड बाय तागेला माया दानव म्हणून सांगून हे सगळ्यांची तांतू आर्किटेक्ट हे घर सगळं कोरका न्हू ते अंडर दॅट भूमंडला ते 7 लोकांक आर्किटेक्ट म्हणून सांगल्यार इतली छान क्रिएटिविटी ताणें केल्या माया दानवा म्हणून सांगून तागेल पूत बला ते बला तर थांगा डेमन तोवे असुर तो तर थांगा रूल करता तो तर थांगा राज्यभरण तागेने मागीर येता विठ्ठला विठ्ठला तू लॉर्ड शिवा with his wife surrounded by his associates ये आम्ही हेवनली प्लॅनेट नाजलारी उंचावेले सर्गलोक जावन आशिल्ले सगळं अज्जे पशी उतुलकी ब्युटिफुल खंय हे हालाचे
लोक. उंचावे लोक स्वर्ग लोक सगळे एन्जॉय करताय आम्ही वाचून जाल्या ऑलरेडी. तानी उतून मात्र एन्जॉय करताय स्वर्ग लोक. मागीर हें सांगितलं म्हणटा अर्थ ये अर्थारीमचे लोक आसा ते आमी जंबूद्वीपार सगळं वाचिल्लें. जंबूद्वीपारीची स्वर्गा पशी एन्जॉय करचें तांगेलें तें ओपुलेन्स नाजाल्यार तांगेलें ऐश्वर्य सगळं देवी देवतालें तांगेलें टायम जावन तांणी तांगे स्वर्गवास सगळं जावन तांणी खाल येताय. खाल येना पडे तांणी येणू तांकां जन्म मेळटा तांगेलें बाकी इतेंय जाल्यार तांणी बाकी एन्जॉय करूं असो जाल्यार तांणी हें जंबूद्वीपा लागीं येणू जन्म घेताय. तें जावन तांणी सांगताय आमकां उतले एन्जॉय करताय आमी देवा विसरताय तर आमकां भूखंडार येणू एक जन्म मेळ्ळार तुगलेंय चांग म्हूण सांगताय. तशीच ताज्या खंयच्या हांग ऐश्वर्य सगळं जावन हे खाला आशिल्ले लोक देवालें क्रिएशन नव्हे तातूं कांय हें जमना उणाव कांय ना तातूं. ताळी मागीर सुतलां तूं आमकां कळटा सुतलां कोण आसा बली महाराज. ताका वामन अवतारा वळेरी ताका तागेलें हें सांगिल्लें म्हणटा ताका ಈಗ आशीर्वाद आत्मनिवेदन म्हूण सांगता न्ही बलीनच अक्क इंद्राक प्रीती करूंक नाल्यार इंद्राक तागेलें तागे लोक सगळं वापस करूंक जाय सानु वामन जावन न्हू मागीर ताका व्हडलें विश्वरूपार वता. ते स्टोरी सगळं आमी शॉर्ट जावन हांगा तांकां सांगूच जाल्यार तशी तावळ बली महाराज जाले सांगता तूं सुतलां वचून राब हांव तुगेला गेट कीपर जावन येता खंय म्हूण सांगून तशीच हांगा बली महाराज आसा. मारी तलातला येची रूल्ड बाय माया किंग ऑफ दानवास. माया दानवा म्हळ्यार तो माया तो हांगा आसा किंग. ओके लॉर्ड ऑफ 3 cities 3 सिटी तागेलीच. महातला अबॉर्ड ऑफ मेनी हुडेड स्नेक्स. महातला हांगा हे सांगला म्हणटा कद्रू व्हडलो स्वरूप कद्रू मागीर तागेले बाकी सगळं लिनियन्स तागेले हे कितें तागेले परंपरेरींचे व्हडले सरप नाल्यार व्हडले हे सगळं सर्पाचे कुटुंब तांगे सगळं हंगे येणू तांगेलो वास आसा. रसातला हांगाई अबॉर्ड ऑफ हनीस तेवे एक वरायटी. मागीर डिसेंडंट ऑफ दिती हांगा दैत्यास आसा. ते सगळं डिटेल जावन सांगत. मागीर पाताळ लोक नाजाल्यार नागलोका हांगाई हे सांगल्यार मेनी हुडेड मस्त मस्त चडय हे दिवडाचे नाजाल्यार सर्पाचे कुटुंब नाजाल्यार तांगेले ते हे म्हूण सांगल्यार हायरार्की नाजाल्यार बाकी सगळं हांगाची तांगेले हे पाताळ लोक रसालोक महातल हे तंतू हे ताळी एके लोवर प्लॅनेटरी नाजाल्यार लोवर हे खल्लाच आशिल्ले एके प्लॅनेट जावन तामील आशिल्ले गॅप हे 0.0033 म्हळ्यार 30,000 योजना एके हे जावन खाल येतनी. The total gap among them 7 Netherlands 500 yojana in each case make 3,000 yojana. तावली ये in short सांगेन म्हूण मात्र तुमकां शरिक्यूम अशी अशी देखना पडे तुमकां चड मना जाताना. अतला वितला सुतला तलातला महातला रसातला पाताळ मागीर हांगा खाल जावन पितृलोक आसा. ओके तेव्हा सांगता मागीर हे हाजे सगळं खाल जावन येता कोण आमगेलो अनंत नागू अनंत शेषू हांगा तुमकां ग्रे कलर दिकू येता ह्यो सगळोच अनंत शेष.
हे पिक्चर आहे तुमका दिक्को येतलो अनंत शेषु ते अनंत शेष हाऊन चारी उडली हेस्ती अस त्यांनी अशी बॅलन्स करू अनंत शेषान मात्र हे कोर्नतिल्याने ताजून चारी बॅलन्स करू तुम्ही अजे उंचारी चार भूमंडला उंचारी चारी हेस्ती ऑलरेडी आम्ही वाचून जाल्ले त्यानंतर ना खाल लगेन या भूमंडलाक सपोर्ट करून चारी हेस्त्यो चारी साइड आस ताज्या खालात आमगेलो अनंत शेषु रबिला मागीर ताज्या पोंदाक एक कूर्मा वायु कूर्मा म्हणून सांगते महाविष्णुलोचे अवतारू वायु कूर्मा म्हणून सांगते ते दुस सांगितलं अंदा उडगास की नाम कळला यो वायु कूर्मा ताजे उंच यो अनंत शेषु ताजे उंच हेस्त्यो चारी हेस्त्यो चारी उಳ್ಳಿ उಳ್ಳಿ हेस्त्यो तळी ते हेस्त्यो तनी रब्बुन 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 तंक एक कोर्पु का अंग तंगे सोंडाळ काणु एक अंग मत्या कोर्पु का अंग कोर्पु तळ तिजत म्हळारी earthquake we feel some other pressure actually we feel that earthquake ना जला भूचलन येता भूचलन येता इथे म्हळारी अजेरी सांगत आहे पुराणातू ना जला भागत सांगत आहे म्हळारी हेस्त्यो तांका रब्बुन 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 तुकी 6 वर्ष आणि हे अज्जे आमगेले हे कल्पा लास्ट भितर ती हेस्त्यो थांगसे तर तांका उत्तुल घड म्हणून शिरपतेनी खै हेस्त्या सबार भुजम नान तानी कान हल्लो नसते नी सोंडाल उबार नसते नी माते टिल्टिंग ऑफ देअर हेड माते अडक्या अशी हल्लना पडे भूमंडल सगळे हल्लता तशी आमका अर्थक्वेक येता भूचलन येता हे म्हणून सांगत आहे तशी आयचे स्लाइड्स मागीर तुमका दिक्को येता जेरी शेषनागू कशी बेसाला साक्षात शेषनागू अनंत शयना उंचारी तो अशी पडला शेषनागू ताजे उंचार आमगेन क्रिएशन सगळेंच पडला ओके we will go back and we can take some explanation. Yes, saptaloku. Okay. Tali aje opulences म्हणून सांगिलारी मस्त सांगिना ना सांगा बिलासर्गा म्हणून सांगत आहे बिलासर्गा हांगा ब्युटिफुल हाऊसेस त्यांचं सांगत आहे ब्युटिफुल हाऊसेस अँड गार्डन्स उद्यान मागीर तांगेली इंद्रिया तृप्तीक इंद्रिया बगे संतोषा बगेक तांका मस्त कूट हांगा खेळूक हे करूक सगळस मागीर सांगत आहे म्हळ्यार तांणी दैत्यास बिलस्वर्गांतू मोस्टली दैत्यास दैत्यास सै दानवास सै नागास सै हांगा हाऊस होल्डर्स तांणी सगळं मागीर तांणी तांगेले चेडू तांगेले सोसायटी सगळं तांगेलो व्हडलो समूहान जे न्हू तांणी ताचे पोंदार बताई मागीर यो माया दानव म्हळ्यार एक्सपर्ट आर्टिस्ट तळ सबाजम न्हू हे इतलेंच क्रिएशन ताजे पोंदाक कोरका म्हणून सांगल्यार तेवे होळो कंप्लीट होळो जावन हे अर्थाक भितेरी बीळ सगळं कोरून दवरला म्हणटची होळो तांदू भितेरी लायट काय ना तांकां सूर्य काय ना बट ती सिटी कंप्लीट तांणी जळयताय कशी म्हळ्यार हे दिवडा मात्यारी जेम्स आसा हे दिवडा मात्यारी चांग व्हडले व्हडले रत्न त्या रत्नाचे शायनिंग नाजाल्यार ताजे उजवाड ताका कसकसालके मारतक नाजाल्यार वैडूर्य ते सगळं आम्ही हांगा मेळचे टायप न्ही ते ओरिजिनल ताका तितले पावर आसताना ताजे ताका शायनिंग आसताना ताजे सगळं उजवाड हांगा तांकां दिवो जळटा तांकां हांगा हे ना सिन्स देर इज नो शाइन देर इज नो सन हांगा शाइन येना सनशाइन ना बट
तशी असताना तांकां टायमाचे भय्य काय ना. तांकां कालचक्र ना, कालचक्र सगळं उंचार, ताचे पंदाक सूर्य ना, चंद्र ना, तांगेले ओण तांगेले गांव थांग सगळं हे इथे म्हणून सांगत आई सांजनाची दिवडाच्या जेरी तांणी डे एंड नाईट तांकां तशें कळटा. तांकां वेगळं काय ना, तांगेले उजवा काळूक म्हळ्यार तांकां दिखूना. काळूक म्हळ्यार तांकां सगळें अशी दिवड अशी बोमटाय दिकून ना, व्हडले व्हडले सोरोप तेसाले व्हडले व्हडले टायप हे बोमटाय दिकून तांकां ताजे मत्यारी मणी आसा, ते मणयेन तांकां उजवाड आसा. तांकां हें सांगलां म्हणटा तांगाचे हर्ब, तांगाचे स्पेशल हर्ब. आमी सांगत हांगा सूर्य प्रकाश नतिलेले झाड काय ना, सूर्य प्रकाश नतिलेले तांगा हर्ब्स हर्ब ते हर्बांत तांणी कशाय करताय. कशाय नाल्यार ज्यूस एलिक्सर म्हणून मेडिकेटेड ज्यूस ते सगळं पिना बडे तांणी तांगेली एंग्जायटी दूर वता. नाल्यार तांकां डिसीज कसल देहाक कसल रोग ना, तांगेले केस पिकना, तांगेले देहारी साली कांय श्रिंक जायना, नाल्यार साली हे चुळकेना, मागीर तांगेले बॉडी वर्शन जाली म्हूण सांगून ते साल्याक जरा मरण ते कांय तांकां लागना. तांणी हग्गवळारी फ्रेश जावन आसतना तांगेले देहाक कसली गाणी परमोळ म्हळ्यार चा ऑलवेज दे आर फ्रेश. तसल तेसने तांकां एक नज्ज नाजाल्यार तांगेले फॅटीग नाजाल्यार वीकनेस तेसन कांय ना. म्हळ्यार तांगाचे हर्ब इज सो पॉवरफुल. तांगाचे ते जडीबुटी म्हूण सांगते नाजाल्यार तांगेले ते मेडिकेटेड प्लांट्स हर्ब्स ते व्हेरी इम्पॉर्टंट. ते ऑलवेज तांकां आगे भय येता म्हळ्यार केद्दांनी सुदर्शन चक्र तळी तांकां आगे एक्सेप्ट सुदर्शन चक्राचे मात्र तांकां भय. तांणी तांगेल बायलो बाळांत गुरबिणी सगळं जाल्यार तांणी भायर दिमना, तांकां भय. तांगे हे चेडूं केद्दाण पळोवन वता म्हूण भय तांगेले सुदर्शन चक्राचे ते उंचाणी ते दुखून मात्र तांकां भय, बाकी कसन भय तांकां ना. तशी आतला अंतू सांगत आयते म्हळ्यार तांगाची चढाई बला म्हूण सांगून योत माया दानवाल पूतू माया दानवाल पूतू बला म्हूण सांगून तो रब्बता ता म्हूण सांगल्यार ताका एक मांत्रिक शक्ती आसा. मांत्रिक शक्ती हा 96 काइंड ऑफ पॉवर. मांत्रिक शक्ती म्हणून सांगल्यार तांणी सगळं मॅजिशियन म्हळ्यार सिद्धी नाजाल्यार ते सगळं मेळ्ळा न्ही. मांत्रिक शक्ती 96 टायप ऑफ हे तागेने ऑनरशिप तो हळी योगी स्वामी आतांचे काळाचे अंगाची सगळं योगी स्वामी म्हूण सांगून एक लिंची दुड्ड फोटोंच्या येताय ताजे कांय लागीनाय. ही इज द पॉवरफुल मॅजिशियन अँड he is the mystic power yogi, actual yogi. Okay, मागीर तांणी तांगचे हे क्रिएशन म्हणून सांगल्यार अबाउट एक आमी सांगत आहे ना यॉर्निंग म्हळ्यार इथे सांगत आहे यॉर्निंग यॉर्निंगाक तीन टायप बायलांक तांणी करताय. तीन बायल टायप बायलांला विवरण म्हणून सांगल्यार स्वायरिनीस, कामिनीस, पुंसचलीस म्हणून सांगून तीन टायप बायलांक तांणी प्रोड्यूस करताय. ताळी एक स्वायरिनीस म्हणून सांगल्यार तांणी तांगेलेच कुटुंबात नाजाल्यार तांगेले ग्रुपांत दादल्यांक वर्डी करतनी. कामिनीस म्हणून सांगल्यार तांणी खंयच्याय ग्रुपांत वर्डी करतनी. मागीर पुंसचलीस म्हणून सांगल्यार तांणी going on change their husbands. तांगेले एन्जॉयमेंट म्हणून सांगल्यार ते साले हे कॅनाबिस सगळं दिवन ते साल सगळं एन्जॉयमेंट ते सगळं खावन तांणी दादल्यांक तांणी तांगेले हाजे कंट्रोलार हाडटनी. they are enjoying like material enjoyment, intoxication.
हाटका म्हणून सांगून ड्रिंक कॅनाबिसाचे हाटका म्हणून सांगून ड्रिंक सगळ्यांनी दादल्यांक दिता दे आर एन्जॉयिंग देअर लाईफ. मागीर येता वितला. वितला तू ऑलरेडी सांगीन शिवा पार्वती थांगा सई तांगेल ते देहान तुका नेमचे द्रव्य नाजाल्यार स्रव तांगेल ते बॉडीन तुका नेमचे शिवाले शुक्ल म्हणून सांगू येता जे हे आसा न्हंय आसा थांगा रिवर आसा ताळी ते अग्नी अग्नी काडता ते अग्नी पोटांग काडता अग्नी काडना पडत मागीर पोटांगण थू करना पडत गोल्ड जाता तेस्तांचगा आमकां इमॅजिन करू जमना बट इट इज रिटर्न इन भागवतम तावळा मी एक्सेप्ट कोरका when agni ablaze by the wind drinks the river and then sizzles and spit it out it produces gold called hataka. Hataka malane gold to produce करता. It comes from शिवा. शिवा म्हणून सांगितला रे शिवान हाईट म्हणून वेट आमकां इमॅजिन करू जमता ते बॉडीन तुका नेमचे स्रव नाजाल्यार लिक्विड ते बॉडीन तुका नेमचे लिक्विड आहे ना ते रिवर उत्तुल की ते 7 लोकांतुले आळांक नाजाल्यार तुतलेची गांवांत वसिल्ले आळांक गोल्ड करूक उत्तून गोल्ड ताजे पार्ट ता मेरू म्हणून सांगताय तावळी यू कॅन इमॅजिन मेरू सगळो वस थांगा यू कॅन इमॅजिन हाऊ मच गोल्ड ही इज क्रिएटिंग दॅट आमगे नंगाची गोल्ड ज्वेलर्स काय दिकू काय नाका ताळी मागीर येता सुतला. सुतला तू आमकां कळता महाबली ही इज द मोस्ट पायस किंग सुतला तू महाबली ही इज द सन ऑफ विरोचना तो कशी थांगा पावला म्हणून आमकां कळता न्हय ताळी इंद्राक ऑलरेडी मेन्शन ताळी इंद्राक ट्रिक कोरनु नाजाल्यार इंद्राक लागीं तुका इंद्राक रक्षण ये ताका बलीक ट्रिक कोरनु इंद्राक यें दिवंका राज दिवंका देव लोक सगळे लोकूय यें सांगला म्हणटची बली हातांत आसलें ताळी ते वापस करू जानु वामन देव आयलो बट ही इज अ मोस्ट वंडरफुल डिवोटी. महाबली is a most wonderful devotee. So he is telling तू सुतला वचून ये करी आम थांगेत तुगेलो तुका इत म्हळ्यार हांगा सांगता म्हळ्यार एक वेळार रावण ताका फायट करूंक गेलो पळय रावण हाका महाबली लगी फायट करूंक गेलो तावळी महाविष्णूले उंगट ताका अशी किक्क मारला एक फापरा दिल्ले ते फापरा दिल्ले 10,000 योजना दूर वचून पडलो यो रावण he is always there as a gatekeeper. ताचे पासून आमकां हें सांगू ना महाबली थांगा ऑलवेज सांगत ते म्हळ्यार आमी उतलें जाल्यार स्टार उपाश पडल्यार रे नाजाल्यार गडगडें पडल्यार कितेंय जाल्यार खंयचेय कंडिशनर जाल्यार आमी देवान नाम केदनाय उच्चार कोरता. महाबली सांगत थांगाची ते आमकां वेगळं कांय नाका आमकां मिस्टीक योगा म्हणून सांगिल्लें भयंकर डिफिकल्ट आमी प्रॅक्टीस योगा प्रॅक्टीस करता अष्टांग योगा प्रॅक्टीस करता इट्स व्हेरी डिफिकल्ट बट तुमकां देवान नाम उच्चारण करूंक इट इज व्हेरी इजी आनीक तुम्ही immediately you are free from तुम्ही अंत तुकून तुमगेले कर्मांत तुकून तुमगेन बंधन वता ते तुकून तुम्ही केदनाय उच्चार कोरता देव ती सांगता देव केदनाय he is giving himself देव देवाकच दिता महाबलीक तशी न्हय महाबली तो सांगता हांव तुगेल गेट कीपर जावन येता तुतलोची देव करनामय जन नाल्यार तागेली कारुण्य तुतलेंची अंतूय सांगता इति म्हळ्यार आमी तुमी अक्का वाचिल्ले आसताना कार्तिक मासांत आमी दिवो दाखयताय तेव्हा कार्तिक पुनवेक सांगत इति म्हळ्यार देव
तुमका खंयचेय दीस जाल्यार येईल आमच्या जाल्ले ना दामोदर अष्टगम म्हणचे तळी कार्तिक पुनवे तुम्ही दिये मग दिवो ते दुसपुणी दिये ते दुस दिल्यार म्हाका तुमका दिमच्याक धन मिजल ना ते दुखून हांव येता तुमच्या लागी खंय तर तू तुलोची स्नेह वसिलोलो एगो महाविष्णू नाजले कृष्णाक आमी कशी सोरचे नाजाल्यार कशी आमी विसरचे न्हय तळी हांगाय तशी सांगता ही हिमसेल्फ कम्स टू यू तशी तळी बट हांगा बलीक सಣ್ಣ एक अहंकार आयलो ते दुखून बलीक मंदिल हांगा सुतला व्हरून बेसयलो मंदिले म्हूण सांगता मंदून ताका बाउंड विथ रोप आनीक ते ताका हांगा व्हरून बेसयलो इतले म्हळ्यार इंद्र तावळ बली सांगत इत म्हळ्यार ह्यो इंद्रा तितले बुद्धी उणता ताका खंय ताका तो हे मोही जाता हे ओपुलन्स ऐश्वर्य इंद्र पदवी म्हणून सांगितलं आमकां कळटा जस्ट एन्जॉय ना सो बली सांगता इंद्रा ताका बुद्धी ना ते टाइम आसले तो एका देवा पांय पडो तेंत कोरका म्हणटना तो ये स्वर्गा मागल्यान वता मागीर आतां तूं काणगे गेला देवान ताका दिल्लें बट हे सांगिल्लें म्हणटा बली रिप्लायड बली कशी सांगत म्हळ्यार इंद्रा इज इग्नोरंट तशीच हांगा हांगेला आबू जावन आशिल्लो अज्जो जावन आशिल्लो प्रहलाद ही नोज एवरीथिंग बली सांगत आमगेला अज्जो जावन आशिल्लो प्रहलाद ताका जे पसून कळटा ताका बाप्पाले ओपुलन ऐश्वर्य जावो कसल नाका ताण सांगिन हागे हरिनाम ओम नमो नारायणाय ते मात्र मिगेला अब्बोन अज्जोन सांगिल्लें तो तो ते दुखून तो स्पिरिच्युअल वर्ल्डांत वच हे म्हण सांगता हांगा सांगता मागीर आमकां मेटेरियली कंटामिनेटेड मात्र हे भौतिक विशयांत आशिल्ले सगळे जनांक भौतिक विषय जावन एन्जॉय करचे सगळ्यांकय प्रहलादा मट जमच्या वचून ना प्रहलादा मटची आमकां प्रहलादा पाया मटची आमकां हे ताण करचे म्हणटा करूं जमना म्हूण सांगत बरी ते म्हळ्यार हांगा प्रहलाद ऑलरेडी ए ग्रेट डिवोटी गेला आबू अज्जो ऑलरेडी व्हडलो डिवोटी आसलें बट आमकां कोणा तशी करूं जायना म्हूण सांगता तो हांगा तशी मागीर तलातल सुतल जने तलातल तलातल हांगा माया दानव योची आर्किटेक्ट हे पाताळ सगळो केलो माया दानव तो हांगा किंग सगळं दानव म्हणून सांगिल्यार असुरांतुलेची एक वरायटी तांगेलो किंग तो वेयो मास्टर ऑफ मॅजिशियन म्हणून सांगताय तागेला लॉर्ड म्हणून सांगिल्ले तागेलो देव म्हणून सांगिल्यार साक्षात शिवा त्रिपुरारी म्हणून सांगताय हांगा देवाक त्रिपुरारी तळी तो फुल्ल डिवोटेड जानु तो हांगा हे सांगला म्हणटा हे माया दानवाक प्रोटेक्ट करता लॉर्ड शिव दिकून ताका सुदर्शनाल भय ना म्हणून सांगता तला तू लॉर्ड शिवस दिकून परमेश्वर दिकून ताणें अज्जे सुदर्शन चक्र ताका भय ना मागीर महातला सगळं हे सांगिल्लें म्हणटा कद्रुले सगळं डिसेंडंट्स कद्रुले हालयंची सगळं कुहगा तक्षगा काळिया सुसेना म्हळ्यार सगळं वरायटीज व्हडले दिवड नाजाल्यार सोरप तांणी सगळं तांगेले बायलो चेडूं सगळं जावन तांणी हांगा एन्जॉय करताय बट तांकां भैया गरुडान तांकां केदान गरुड अटॅक करतलो म्हणून ताका भैया एकेकांक एक भैया आसता हांगा मागीर येता रसातल
तेव्हा हे सांगितलं म्हणतं असुरानेची ती धानूनेची चरडू हांगा डेमॉनिक येत त्यांनी फणीस म्हणून सांगते नी फणीस निवाता कवचास कालेयास मागीर हिरण्या पुरवासीस सगळं एसले सगळं थंगा रबताय त्यांनी अशी असुरांतुनीची एकूड त्यांनी अशी पॉवरफुल चांग शक्ती हे सगळं त्यांनी केदनाय देवता असाल शत्रू त्यांनी सगळं देवता असाल शत्रू खग्गवळेरी त्यांनी केदनाय ये बीळान दूत असते त्यांनी भित्ताई सुदर्शन चक्राक त्यांनी भित्ताय केदनाय त्यांच्या इला पाताळ लोकांतू नाजल्या नागलोक म्हणून सांगते नी हंग सगळं टाईप सरपेन्स सगळं मास्टर ऑफ नागलोक सच शंख शंकुचूडन नाजलारी शंख पुलिका महाशंख श्वेत धनंजय ऋतराष्ट्र शंखचूड हे सांगितलं ऑलरेडी कंबला मागिरी अश्वतारा देवदत्त आणि सगळं थंग रबत आहे चीफ कोण ತಂಗೆलो वासुकी तोळी ते रबದ ಪಾತಾಳ ಅಂತ they all are very angry and many hoods तांका सगळं येस ಮತ್ತೆ मस्त ये जानस पंचमत्या स्वरूप 10 मत्या स्वरूप 6 मत्या स्वरूप 100 मत्या स्वरूप सगळ्या व्हरायटीज मागीर त्यांनी हांगा सगळं दिवो जळच म्हणट त्यांनी केदनाय हांगा भोवनू सुदिकून तांगेले मत्याचे ते हांव सांगिल्लें ते वज्र नाले तांगेले कसालकी चुडामणी नाले तांगेले ते व्हरायटीज ऑफ नवरत्नाचे एक मत्यारी एक पत्तर तेदकून हांगा लायटाचे आवश्ना तें जावन येता आमगेलो अनंत शेषू अनंत शेषू तुमका दिक्वतना मस्त कशी असता तो ब्युटिफुल व्हेरी ब्युटिफुल अनंत शेषू तो थांगा तागे ड्रेस सगळं दिक्वता तो ये 4 जण आमगेले सनत कुमारांक वेद सांगून दिता तेंजावनु तगेले तो तगेल वासुंगाची अनंत शेषू व्हेरी ब्युटिफुल तळी तो खते रबत म्हळ्यार पाताळ अंधकून 30,000 30,000 योजना खाल अनंत शेष होल युनिवर्स तागे मते ऑलरेडी एक्सप्लेन करून जालें ते कशी सांगत आहे म्हळ्यार एका सासम कशी आसा तागे तेरेक सासम दवरले म्हणट ते म्हळ्यार इज अ इन्कारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा ही साक्षात भगवान ही इज फुल स्ट्रेंथ तळी 100% स्ट्रेंथ भगवान म्हळ्यार एक ओपुलन्स फुल स्ट्रेंथ तळी तगे त्यारी उतलेंची भूमंडल आम्ही वाचूंचे न्ही भूमंडल आम्ही सांगून गेले ताजे विस्तृती नाजाल्यार ताजे लेंथ ब्रेथ हायट सगळं उत्तर कुटास सगळं म्हणून वाचून गेले इमॅजिन करूं ते आगे मात्यारी एका सासम दवरला म्हणट स्पेशली सांगत आहे मागीर हे सांगला म्हणट तागेले ते हांतकून तामसी म्हळ्यार तामसी म्हळ्यार ही इज द deity of mode of ignorance म्हळ्यार तामस बट ही इज नॉट तामस तामसी तो ताम म्हळ्यार अजे गेले कल्पाचे लास्ट कल्पाचे अंतारी ये सगळोच उदकापून धांवतलो हे भूलोक सगळोच उदकापून धांवतलो ते नाश कोरका जाल्यार अगेनेची पावर जावंका देवा कळटा केदां क्रिएट कोरका केदां मेंटेन कोरका नाजाल्यार केदां तें डिस्ट्रॉय कोरका नाजाल्यार केदां तें एनिलेट कोरका म्हळ्यार तांकां कळटा
तर ते टाइमारी मी सांगितलं म्हटलं तो रुद्राक बाहेर काढता. रुद्रा बाहेर काढता तागे भोवऱ्यान तुका रुद्र बाहेर येता. ते रुद्र मागीर संहार तांडव नाल्यार सृष्टीक संहारू करूक त्या टायमार येता. संकर्षणा ही इज द प्रिडॉमिनेटिंग डेटी ऑफ फॉल्स इगो. दुरभिमानू हांगा येता दुरभिमानू. ताजे मुख्य धारा रुद्र म्हण मी आद्यम पहले वचन तो पशे ताजे मेन ता बलरामू म्हणून दाखयताय. यो संकर्षण he draws together Sankarshana, enjoyer and object of enjoyment characterized by aham malala aham हृदयांतू अहम म्हण दाखयता आगेलेंच एक संकर्षणाले एक कॅरेक्टर म्हणून सांगूया. ते मागीर सांगितलें युनिवर्स एज अ मस्टर्ड सीड ऑलरेडी सांगीन. मागीर तागेली ब्युटी अनंत ब्युटी आम्ही देवा ब्युटी सांगून जाली ऑलरेडी के चॅप्टर मी सांगत आहे हंगाय तशीच तागेलें अनंत म्हूण सांगिला री आम्ही बलरामाक एक्सप्लेन करता हांगा भागवतम बलरामाक नाल्यार संकर्षणाक एक्सप्लेन करताय. तागेले शुद्ध जावन शुद्ध सत्व रबुचे सगळं डिवोटीसाक सगळं भक्तांकय तो हृदयान तुकून ताका हें जाता संतोष ही डिवोटीस नाजाल्यार भक्त जावन कृष्ण भावनामृता आसलेले भक्त ताका पांय पडताय. ते पांय पडा फुडें तागेले हृदयान व्हडलो संतोश येता. थंय तागेलें तांगेलें तोंड नाजाल्यार हें सगळं तांगे तुत्तुलें ब्युटिफूल जावन आसतालें खंय आमी ताका पांय पडता जाल्यार तशीच जेम लायक म्हणून सांगताय वज्र नाजाल्यार बाकी वैडूर्यम नाजाल्यार मरतकम नाजाल्यार तशी असे नवरत्न ती कशी की जग येता तशी तागेलें तोंड जग येता. सगळं दिवडाचे राणयो ताका पांय पडताय. मागीर ताका हे तागेले हात पांय सगळं गुरु म्हूण सांगून एक चंदन पेस्ट ते लायताय कुंकुम लायताय. ते लागना फुडें तांकां तांगे हृदयांत खून एक संतोष येता थंय. मात्र न्ही संतोष मात्र न्ही तांकां भितर चुकून ताका जाय म्हणालें एकाग्रू येता. हे दिवडाल रेणियो सगळं ताका हें करना फुडें आराधन करना फुडें यो इति करता म्हळ्यार तांकां करुणा जावन तांकां चाय एक संतोशान तांकां एक हास देवा तोंडारी चाय एक हास येता. तशीच तागेली दया भक्तांचेरी हे संकर्षणाक आसलेली दय सांगताय. तो सगळ्या जिवांकय व्हडलो सगळ्यांक इच्छा जावो म्हूण सांगून तो सगळ्या जिवांक इच्छा कोरका म्हूण सांगून तो हांगा बेसला. मागीर तो कंट्रोल आमकां कोप सगळें येता जाल्यार आमी बलरामाक सगळे पांय पोडका म्हूण सांगताय. बलरामाक नाजाल्यार अनंत शेषाक पांय पोडका आमगे मन नाजाल्यार आमगे भितर आसलेले कोप रौद्र नाजाल्यार आमगेले विद्वेष ते सगळं हेट्रेडनस शत्रुतान हे सगळं एनवियस म्हूण सांगताय न्हू. हे दिवड सगळं एनवियस आमी तांकां पांय पडता जाल्यार आमगे देहांतुलें विश सगळं काणू पर घालताय. The devatas, demons, uragas, siddhas, gandharvas, vidyadharas आणि सगळे ताका व्हड प्रेयर्स दिताय. he pleases his associates, the head of the devatas सगळ्याचे लेरी ताका व्हड करून आसा. मागीर तागेली ब्युटी म्हूण सांगल्यार ब्लू क्लोथ नील
आमकां कळटा कृष्णाने क्लोथ अंगान म्हूण सांगिल्ले पितांबर अगेने नीलांबरम तावळी नील म्हूण सांगताय मागीर खांद्यार हेका म्हूण सांगताय प्लाव प्लाव म्हूण सांगताय कोंकणी सांगताय मनांजना तुमकां मनांजता म्हूण दिसता प्लाव ते हला 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 हल दवरलाय हलधर म्हणटा तागेने वेगळ नाव संकर्षणाने वेगळ नाव हलधर तेंजावनु ताका चा तुळसी माळ फ्रेशली ब्लॉसम फुल्ल जावनु वैजयंती माल तजेरी तुळसी माळ तगेले गुंटेरी चुट्टुम पूल ಒಳ್ಳೆ आभरण सगळं जावन एक गोल्डन बेल्ट तका हे सगळं तगेले डिस्क्रिप्शन हिज अनदर अवतार ऑफ लॉर्ड कृष्ण आमगेले बलराम एक अवतार मागीर कोणकी हाजे पसून तगेले महिमा आयकताय तगेले ग्लोरीज आयकताय ಏನ್ ಸಂಗಿಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ತಂಗೆಲೆ ಹರ್ದ್ಯಾಂತು ಕೆದನಾಯಿ ದೇವು ರಬ್ಬ ತಾಕೆ मागिरी ತಂಗೆಲೆ तीन गुण त्रिगुण जावन आसलेले सगळं कल्मश ते हर्द्यांत गुण वत्ताक पुण्य केल्यारी नाजाल्यार रजो गुण सत्व गुण नाजाल्यार तमो गुण हे तिन्नी तातूंत गुण आमी सत्व गुण केल्यार गुण चांगता म्हूण सांगताय पायस बट तेवी बंधनारी येता तेवी बंधनारी आमी पडटनी कसलेय जाल्यार हे तीन गुण लगेन आमगे देहांत आमगेले हृदयांत गुण वत्ताई मागीर आमगेले अज्ञान जावन आसलेले आमगेले ते सगळं अज्ञान म्हळ्यार काणू परगलताक यो नारदु केदनाई तंबूर दोरनु तगेल महिमा सांगुनु भमता सांगता सगळ्याके वच्चा नारदाक तशी तवळी ही इज द कॉज ऑफ क्रिएशन मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन हे सांगून जालें हे तिन्नीकय सर्व कारणम तवळी अशी आसलेल्या लाळाक आमी कशी मनांकोरनु आमी मनांकोरना ती रप्तनी ते सांगताय तवळी तगेले पर्पस इते हे बलराम नाल्या संकर्षण जावनु आयलेल्याचे इम्पॉर्टन्स इते म्हूण सांगताय ती म्हळ्यार तो सगळ्यांकय करुण दिता सटील बॉडी जाल्यार नाल्यार स्थूल शरीर जाल्यार सूक्ष्म शरीर जाल्यार तो सगळ्यांकय तगेली करुण दिता सगळ्यांकय हृदयांत सगळं डिवोटीस सगळं भक्तांकय तो हृदयांत भक्ती दिता ते नंतर आळांक जनांक संतोष दिता तगेले कोणकी तगेने महिमा केदनाय आयकताय सगळं तगेने दुःख निवारण जाता chant suddenly out of suffering कसनी कोणेय जाल्यार even joking mood जाल्यार he become purified जोकार जाल्यार सांगिला सरी कोणेय जाल्यार अनंत शेषाने नाव येन नाम श्रुतम अनुकीर्तयेत अकस्मात म्हळ्यार मी अर्थ कोर्नतीन जाल्यार सांगिल जाल्यार आर्तो वा आर्तो म्हळ्यार आमकां सफरिंग आसलें जाल्यार आर्तो वा यदि पतितः खाल पडलय जाल्यार प्रलंबनाद वा हंती आमहा सपदी नृणाम अशेषम अन्यम कम शेष भगवत आश्रेन मुमुक्षुः येंची अज मीनिंग आता सांगिल्लें if a sinful person chants Lord Ananta's name after hearing it or chants suddenly out of suffering or in a joking mode, he become purified. And anyone who hears him is also freed from all sins. Therefore,
how can anyone seeking liberation avoid chanting the name of Lord Shesha? Anga तगेली अनलिमिटेड ग्लोरीज थंग सांगत आहे. इवन चैतन्य चरितामृतारीची मस्त मध्यलीलारी चोई जेरिया बरेन्या लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड शिवा, sorry, Lord, 4 Kumaras, Vyasadeva, Shukadeva, Narada, all are pure devotees, eternal servant of the Lord. Ajay Chaitanya Charitamrita Barenya, the Jeri Chaitanya Bhagavatam, Adi Khandar Barenya. Tenantana, Sri Ananda is worshipped by all uncontaminated devotees mentioned above. He has thousands of hoods and reservoir of all devotional service. She must एक 2 पेज फुल्ल तजेरी डिवोशनल ग्लोरीज असा ఒక टाइम ना हे सगळं सांगितलंय. आणि का आमगेला परीक्षित महाराजा लगी शुकदेव सांगता, as I have heard from authorities, कोणकी तगेल बाप्पा लगी तुगुन ऐकिला ना सगळं, I have fully described the destination that they are achieved according to the fruitive activities. यांच्या तेरी हे सगळं जावनु खतखत तेंपामताय म्हणून हांव तुका ऑलरेडी सांगिने. आणि का तेदकुन आणि हांव अज्जे चड हांव इतलें सांगुचें थंय शुकदेव स्वामी अज्जे लगी परीक्षित महाराजाले सांगता आयच्यान तळे आयच्या क्लास हांगा रबयता. आणि फाई हांका नरक आपुसून वचूं एक लगेन हांका अज्जे एक सनची हें कोरका सन एक रिकॅप जरी सांगू हांका फाई आजी ऐकून तिनकोणे जाल्यार सकता लगी सांगाई एकच्याक फाई हांव गेलें लास्ट क्लास हेलिस्ट प्लॅनेट असं फाई फाय नरक सगळ्यांची 28 नरक असं फाई. तर तेंका आमी करचे आंतू इथे कुठं आमी चुकी करताय जाल्यार आमी खतखत हें पंपताय खंयचे नरकां पंपताय सगळं हे मेटेरियल enjoying devotees not our Krishna devotees. ब्रॅकेट आंगलता. ओके. हरे कृष्णा. वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्रील प्रभुपाद की जय. ओके. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. हरी बोल. बारी ऐकून तुम्ही विवरण दिला. कोणा काही कसले डाऊट असकी निमगुचाक माताजी लगी कस निमगु येत माताजी तुमगे परमिशन आरी नेक्स्ट सेशन आमगेले क्विज सीताजी. हरे कृष्णा. ताजी कतीरा आवा हर ग्रेस राधिका भाऊ माताजी का निमगुन घेता की क्विज सेशन तुम्ही करसू का म्हणून सांगनो. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सक्कड़ भक्त वृंदांक दंडवत प्रणाम. आवाज ऐक पडती राजेश्री राव माताजी. वही माताजी ऐक पडता. आई एम वेरी सॉरी मा क्षम करा हांव माल कॅमेरा ऑन द वर्क जायना आयट सेशनाक. वंडरफुल क्लास एज यूजुअल. हरग्रेस नळिनी रुक्मी माताजीन इतलें चंदकोन आमकां 2 प्राधान्य जावन आसले चॅप्टर आमकां आजी सांगिल्ले. कोणे सांगीत की So this quiz starts here itself. खंयचे 2 चॅप्टर्स आज प्राधान्य जावन माताजीन एक्सप्लेन केलेले आसा. 24 आणि 25. वय वय चॅप्टरान नाव नाही चॅप्टरान प्रमुख जावन कसं नाही. करेक्ट. स्वर्ग आणि अनंत देवाल महिमे. अनंत देवाल महिमे आणि फर्स्ट कसं म्हणलंय बिल्व स्वर्ग 7 लोक सप्त लोकाविषयी. Perfect. Thank you, Shilpa Gade Mataji, Varija Mataji. Wonderful. So you all were attentive. खाली अशिने की खंच मुन्ना lower planets आणि glories of Lord Anantashesh ते आमका explain कोण दिल माताजी. Wonderful. अच्छा. आणि राहू शत्रु केदन जल्लो म्हणून माताजीन सांगितलं असं. केदन जलतो समुद्र मतनावळ. करेक्ट. आणि हे पूर्ण बिलस्वर्गांतू प्रमुख जाऊन पूरा जन खंचा भित्ता असाची सुदर्शन त्याला एक दानव असं कोण गरुडा भीना खंच कारणारी कोणाला शेल्टर घेतला
he falsely thinks he's protected, Shiva- but शिवालय शिवालय शिवालय. wonderful, शिवाल. Great. Okay. आता माताजीने इथला एक भूमंडल पण आमका एक्सप्लेन केलेलं 3 प्राधान्य जाऊन आमका एक प्राण्याला नाव सांगेल माताजीने. मनशान राखून दवरच नाही, बट 3 प्राण्याला नाव सांगेल माताजीनं. ತಂಗಿಲ್ ನಿಮಿತ್ ನಮ್ಗಿಲ್ ಭೂಮಂಡಲ, it is on the straight platform, it is not tilted. Which are those 3? हस्ती कूर्मा, कूर्म आणि अनंत शेष. वंडरफुल. हस्ती, शेष. कूर्माला नाव कसं मिळेल माताजीनं? कूर्म मात्र नाही, त्याक एक नाव असतं. वायुकुर्मा. थँक्यू शैला माताजी. वंडरफुल. आणि अर्थक्वेक एदन जाता, which nicely she said, आमगोत नासील है. हस्तेन हगूर कर्पिताना चोंडील वैर करतात. ओके, वंडरफुल. अच्छा, हिरण्यकशिपुल नातूल नाव कसं नाही? प्रल्हाद. ओके. बली महाराज. बली. बली महाराज. राहू करेक्ट या. राहू इज द राईट आन्सर. कोणाल पुत्र? सन ऑफ सिंहिका. वंडरफुल. तशी बली महाराजाला पुत्राला नाव कसं नाही? विरोचन. थँक्यू शैला. वंडरफुल. अच्छा, बाला म्हणून एक ते हे आम्ही पळेल मायादानवाल ह्यांनी त्यांनी 3 स्त्रिया त्यांनी प्रकट करतात. तांगील नाव गोतस की तुमका? स्टैरिणी, कामिनी, पुंसचेली. वंडरफुल. हो, हे टेक्निकल वस्तू आहे, तुम्ही ध्यानात दवरलेलंस. भारी चांग. ओके. आणि अनंत शेष तांगील विंगविंगड नाव कसं मिळलं माताजीनं? आदिशेषु आणि संकर्षण. आणि बलराम. तामसी म्हणतात ती. कोण? तामसी नाही, त्याला अनंत, शंकर्षण, बलराम. आणि चैतन्य महाप्रभू लिहिले त्यांनी कोण जाऊन लिहिलीची? नित्यानंद प्रभू. चैतन्य महाप्रभू. करेक्ट. नित्यानंद महाप्रभू बलराम जाऊन संकर्षण आम्ही अनंत म्हणतात. अनंत शेषालीची महिमा आम्ही ऐकलेलीची. सो माताजी लास्ट महिमा सांगताना अनंत शेषान कोण मनशान तांगिले शरणागत जावेत म्हणून माताजीने सांगले. आम्ही आभूषण अलंकृत आणि तांगिले पुरा आम्ही ऐकलेलीची. बट लास्ट माताजीने सांगले कोण कन्सेशन म्हणत नाही. Which people are eligible to take shelter of Ananta Shesh? Or chant his name? Service to the Lord. कोण चॅन्टिंग करतानो नित्य काल देवाल सेवेंत असुनो हरिनाम स्मरण करचे. राईट, करेक्ट माताजी. बट अनेक कसं म्हणारी कोण एक डिस्ट्रेस असाची, कोण एक बेजारार असाची, डिग्रेडेड असाची आणि जोकिंगली वरी सांगल्यार वरी. सो इन दॅट सेन्स आम्ही ಗೊತ್ತसून ಗೊತ್ತನಾಶಿವೆ देवाला नाव कळल्यार वरी देव आमगेल हे करता म्हणून. सो आम्ही सिरियसली अँड सिन्सिअरली चॅन्ट केलं तर जे इट इज मल्टिपल टाइम्स आमकां जे लाभ असे. हरी बोल. थँक्यू सो मच माताजीस फॉर दिस वंडरफुल आन्सर्स. आणि लास्ट सेशन आमचे क्वेश्चन आन्सर केलेलं असेल आम्ही तंतू गीता माताजी, वारिजा माताजी, हेमा, विद्या माताजी, भारती माताजी 10 on 10. हरी बोल. वैष्णवी माताजी, दिव्या माताजी, शैला माताजी, जयंती माताजी, रश्मी भट माताजी 9 on 10. and शिल्पा हेगडे माताजी, पूनम माताजी हांका 8 on 10. हरे कृष्णा. हरी बोल. भारी सुंदर जाऊन तुम्ही पार्टिसिपेशन करता साची. ऑल ग्लोरीज टू यू ऑल. आणि आज एक विशेष दिवस समगिले की आज श्रीमद सुकृतीन स्वाम्यालय पुण्यतिथी आराधना दिवसू 75th आराधन तांगिले पुण्यतिथीचे. स्वामी तांगिले चरण कमलांक वंदन करून निमगून घेऊया की आम्ही नामोच्चार अतिउत्तम जावन भक्तां सेवेन तू केदने भाग दिवतश करून दिव का म्हणून आम्ही आमगेले प्रार्थन मांड्या तांगिले चरण कमलांक. हरे कृष्ण. सांगिले तूप गेल्यारी क्षम कराची. हरी बोल. टेक ओवर राजश्री राम माताजी. and all glories to Nalini Rukmini Mataji. She belongs to Kochi.